प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाची चवथी चीट 18 ते 22 पर्यंत. आनी आयज आमी हें देवाचें उतर पयलें आमी आयकोया. गालिल्याच्या दोर्याचे देगेर चलताना ताणें दोगा भावां सिमांव म्हणलेल्या पेद्रूक आनी ताच्या भावाक आंद्रेक दोर्यान पागेर मारतेले देखले. ते खारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान या आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले खारवी कोत्तलो. आनी रोखडेच जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंय तान फुडें वचून आनी दुसऱ्या हे दोगां भावांक जाकोबा जेबेदाच्या पुताक आनी ताच्या भावा जुआंक होड्याळ जेबेदा आपल्या बापाय सांगाताक आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच होडे आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता कितें घडटा. जेजू 4 खारव्यांक घोट धरता आनी तांकां आपल्या मिनिस्ट्रीन आपले बरोबर काम करपाक तांकां ताजे वांगडा घेता. आनी भाव म्हणून आमी सजमता जेजून खारव्यांक कित्याक घेतले. व्हडले जाणार मनशे इतले शिकलेले मनीस कित्याक ताणें घेवंक ना. भाव भयणीनो, देवाच्यो कन्यो आनी आमच्यो मनशांच्यो कन्यो तेच भाशेन न्हय. जो देव चिंता आनी मनीस चिंता तें न्हय. आनी जेन्ना आमकां सजमता की देवाची कन्यो मनशा भाशेन न्हय म्हणून, तेन्ना आमी सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी देवाच्या उतरार आमी आमची चोत्राय धरूंक जाय. आनी भाव भयणी, आमी कित्याक अशें म्हणटा. आमी एका खारव्याक पळयत जाल्यार एका खारव्याक एक खारवी मनीस जाणो की नुस्तें खंयच्या वेळार धरूंक जायना. एक बरो उगत जाय, ताका रातचो उगत जाय. आनी एका खारव्याक नुस्तें घोट धरूंक जाय जाल्यार ताका जाय एकदम पासियेंस. बेश्टें गेलो आनी आमचे भाशेन आमी केन्ना बाजारान वता, आमकां कितें नुस्तें हाडूंक जाय वा कितें आमकां कितें भाजी हाडूंक जाय, आमी वेता ते पयशे दिता, हाडटा, रांदता आनी खाता. पूण एक खारव्याक कितें नुस्तें घोट धरूंक जाय जाल्यार ताका खूब पासियेंसाची गरज. केन्नाय कांयच मेळना. आनी जेन्ना ते त्या दोर्यान वेतात खारवी, कितले तांच्या जिवाक त्रास जातात, कितले वारें मारता. आनी दुसऱ्यो बोटी ज्यो आसतात ते उदक एकदम त्रासान करून तांकां कितले त्रास जातात. व्हडलें नुस्तें जाल्यार तांच्या जिविताक कितले आखांत येता. आनी जेन्ना हे खारवी रातचे वेतात तांकां न्हीद येता. वय तांकां जागे रावचे पडटात. ते थकतात. कित्याक फकत जागे नात, पूण तांकां बोटीचेर वचून त्या वेळार जेजूच्या टायमार असले ट्रॉलर बी नासले, तांकां बोटी आहले, तांकां रोवचें पडटालें. आनी केन्नाय आख्खी रात काम करून इतलो वावर करून तांकां कांयच मेळनासलें. केन्नाय थोडें बिश्टें बारीक नुस्तें मेवतालें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सगळें पळयता कितले त्रास जातात एका खारव्याक, कितले तांकां आळखोडी येतात, कितले तांकां त्रास भोगचे पडटात हें नुस्तें घोट धरपाक. जेजू आयज ह्या खारव्या लोकांक आपलें राज फुडें सरपाक खारव्यांक घोट धरता. आनी भाव भयणीनो, आमी खारवी जावंक जाय देवाच्या राजान येवपाक न्हय, पूण खारवी कितें करतात ते इतले त्रास करतात ते नुस्तें घोट धरपाक. तशेंच जेन्ना जेजू म्हणटा ह्या खारव्या लोकांक, तुमी आतां नुस्तें घोट धरता, हांव तुमकां मनशांक घोट धरपाक हांव तुमकां विचून काडटां. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जाता तेन्ना गरज आमकां ह्या खारव्यां भाशेन आमी हें जे खारवी करतात, इतले त्रास भोगतात, इतले आडकोय तांकां येतात, इतले कासार, इतले थकोन रातचे न्हीद आसतना न्हीद नासतना ते नुस्तें काडूंक वेतात. आनी तांकां कितले आडकोय भोगता.
आनी ते जाणो की पासियेंस करून आनी खूब आळकोय करून आनी खूब कितें म्हणटा ते वेळ बरो वेळ पळोवन ते नुस्तें गोड धरतात. तेच भाशेन आमी जेन्ना आमी दुसऱ्या कडेन वेता देवाची बरी खबर दिवंक आमकांय ह्या खारव्या भाशेन पासियेंसान मोगान वावर करून आनी चड करून तो बरो वेळ पवित्र आत्मा आमकां सांगता त्या प्रमाणे आमी वचोन ही बरी खबर ना तर आमी कितें करतले आमी बिश्टें उलयतले शर्माव दितले जें करूंक जाय करतले पूण कांयच फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या मोगान ताच्या उतरान रिगून रावता आनी तेन्नाच हें देवाचें उतर आमी त्या आमच्या जो आयकता तांच्या काळजान तें रिगून घालता तेन्नाच की ती आयकोन हें देवाचें उतर सर्गींच्या राजान भितर सतली. आनी भाव भयणीनो गरज आमकां ह्या देवाच्या उतरान आमीच पयलीं रिगून कित्याक आमी रिगून ना जाल्यार आमी कितें दितले फकत शर्माव दितले कांयच बरें जावचें ना जेजूच्या राज्यान. पूण जेन्ना आमी खरेंच हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता हें देवाचें उतर आमकां जैत देता आमच्याच जिवितान तेन्नाच की आमी दुसऱ्यांक हें देवाचें उतर तांकांय देवाची जैत दिवपाक आमी फुडें सरतले आनी आमी खरेंच जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरतले. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता ही जावं आमचो थराय आमचें काम आनी आयजतान आमी खरेंच जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी आयजतान वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव आजी जातलो तुमकां सगल्यांक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.